येवकार हांव जवाहर बर्वे. सर्वे गायच्यो हेडलायन्स. अजून सोंपंक ना गोंयांतलें इप्रीत. 10 तारखेक कोसळटलो पावस. 8 तारखेक मतां मेजपाच्या वेळार घेतलो घालून हवामान खात्याचो अदमास. हायकोर्टाची साऊथ वेस्ट रेल्वेक नोटीस. पंचायतीची परवानगी बगर चालू केल्लें डबल ट्रॅकिंगाचें काम. देशाचो उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू 2 दिसांचे गोंय भेटेर. राजभवनात केलें दरबार हॉलाचें उक्तावण. विश्वगुरू भारताची सोशिकतायेची प्रतिमा दवरिया राखून गोंयकारांक मारलो उलो. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सोनसड्या वयल्यो कोयराच्यो राशी बरोच तेंप जालो हुलोप दीत आसात. सेगीत वाडत वचपी कोयर आनी सुरक्षेच्या उणावाक लागून आतां हो कोयर टिकटिकपी टायम बॉम्ब जावन रावला. अदीं मदीं तो फुट्टाय बी. आतांय तो पेटला. उजो पालोवपाचें काम झुजा पावण्यार चल्लां. नगरपालिकेन वावर चालू दवरला. लायटीची हायटेन्शन केबल तुटून पडिल्ल्यान उजो लागलो अशें अधिकाऱ्यांनी उजो लागपाचें कारण सांगलां. हें आतांचें निमीत आसलें तरी कितलींशींच वर्सां जालीं कोयरा राशीक उजो लागत आसा. आयज दनपरां ह्या राशी वयल्यान वचपी हायटेन्शन वीज केबल तुटून पडिल्ल्यान उजो भगभगलो. मडगांवच्या उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी वेगान वचून उजो पालयलो. आज संसोडो हांगा दनपारच्या 1 सुमार उजो लागलो आनी हांगासलो जो कावन्सिलर आशिल्लो तो हांगांतल्यान पास जातालो. बाब सदानंद नायक म्हणटा तो ताणें हो पळयलो की उजो पेट्टा तो ताणें मागीर रोखडेच टायम भोगणे नासतना ऑथॉरिटीजांक फायर सर्विसांक आनी हांकां सगळ्यांक कळयलें. ते कळयलें म्हणून बरें जालें की रोखडी फायर सर्वीस येयली आनी तेंच्यांनी उजो पालोवपाक सुरवात केली. 1 लागिल्लो उजो तो सुमार 4 म्हटल्यार मातसो ते उज्याचेर तेंच्यांनी कंट्रोल हाडलो. आनी तेचे पळोवपाक गेल्यार हे उजो लागपाचें कारण म्हटल्यार की हांगा जे संसोडाचो गार्बेज यार्ड आसा जो कचरो उडयता तेच्या वयल्यान एक हायटेन्शन वायर गेल्ली आसा आनी ती वायरीक ते झाडां लागली आनी स्पार्केन उजो लागलो अशें म्हणटात. आनी अशीच असो गजाल की फाटले खूब फावटी हांगासर संसोडाचेर असोच उजो लागता आनी हाचें कारण आसा की त्यो हायटेन्शन वायऱ्यो. तेन्ना ही ऑथॉरिटी केन्ना ह्यो हायटेन्शन वायऱ्यो शिफ्ट करतली काय अशेंच उजो आनी उजो लागपाची वाट पळयतली. सोनसड्या वयल्यो कोयराच्यो राशी फाटल्या कितल्याशांच वर्सां सावन थळाव्यांक पिडत आयल्यात. गाळ वेवस्थापन आनी सुरक्षितताये खातीर योग्य पावलां उबारली नात. देखून सोनसडो टिकटिकपी टायम बॉम्ब आसलो. आमकां 1 वराची आमकां न्यूज मेळ्ळो कितें हिंगा सोनसड्यार उज पेटलो म्हणून सेग्रिगेशन पॉयंट हिंगा उज पेटलो म्हणून आनी इमिजिएटली आमी वी हॅव अलर्टेड ऑल द ऑथॉरिटीज. कलेक्टर आमी रोखडें हें करून PWD हें केलो SMS केले आनी तांकां मर्ड धाडपा लायलो PWD. तशें 4 फायर एक्सटिंग्विशर हेड काम पेंजीम आनी मडगांव दोगांयनी आनी भरपूर बरें काम केलां आनी उज अंडर कंट्रोलार हाडला. तशें ऑल द पुलीस ऑफिसर्स वेर देर. मारगांव पुलीस स्टेशन आसले SP पासून दिसता म्हाका आनी म्युनिसिपालिटी फूल एंटायर टीम इज देर आनी फातोर्डा पुलीस स्टेशन आनी सगळे आसा. मामलेदार आसा, डेप्टी कलेक्टर आसा, सगळे ऑथॉरिटीज आर इन वर्किंग व्हेरी हार्ड टू कीप द फायर अंडर कंट्रोल. कसो फायर सर? कसो फायर ते शॉर्ट सर्किट हाय टेन्शन वायर हाय तुटले आनी उज पडलो. तुमी ते शिफ्ट करपाक काय हे घेवंक ते हाटल्या फाटी तसो हाय टेन्शन वायराच्यान उजो लागलो. तुमी ते काय हें केलें ना शिफ्ट करपाक? ट्राय केल्लें शिफ्ट केल्लें चलो आनी वायर फास्ट येवन ते सगळो फास्ट हे जालो वायर स्प्रेड जालो. बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमावय थंय पावलो. आयकात ताका. कितें जालें चोया म्हण मागीर गेला ना जाल्यार उजो चड जाला. हे प्रॉब्लेम पळय म्हणटा हे 5 वर्सां सर जाल्यार बरें म्हणटा हिंगाचें जायना काय म्हणटा गव्हर्मेंटाच्यान सॉल्व करपाक. हे पाचोया मरे हे पाचोया 10 तारखे उगड दी आनी मागीर सगळ्यांक बसती. 99च्यान प्रॉब्लेम स्टार्ट जाला म्हणटा अजून मेरेन कित्याक जायना. हे 5 वर्सां पयल्या मरे कितें महानगरपालिकेन शारांतलो सगळो कोयर थंयच उडयिल्ल्यान मायणा कुट्टरीच्या लोकांनी तिडक उक्तायल्या. उज्यांतल्यान येवपी विखारी धुंवर लोकवस्तींत पावता. कचरो मारगांव म्युनिसिपालिटीचो आनी सकयल गांधी रोड मायणा 7 धुंवर थिंग पावला. त्रास कोणाकू मायणा कुट्टरी लोकांक आनी गांधी रोड बागबाट हे सुद्दां धुंवर वचना. तुमी मारगांव सायडीक वचना. धुंवर वयता आमगे मायना सायडीन. देखून हांव मागोता आमगे लोकां कडेन उठोवन हें कितें जाल्यार एक्शन घेवपा जाय. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार.
पंचायतीची परवानगी घेतले बगर दक्षिण रेल्वेन डबल ट्रॅकिंगाचे काम सुरू केला. देखून उच्च न्यायालयान दक्षिण पश्चिम रेल्वेक नोटीस धाडल्या. ही सुवात पंचायतीच्या अधिकार क्षेत्रात येता. ग्रामपंचायतीची परवानगी बगर राज्यान वा केंद्रान कसलेंच बांदकाम वा विकास कामाक परवानगी दिवची न्हू अशें याचिकेत म्हटलां. पंचायत म्हणटा संबंधित साबार आक्षेप हाडूनय अधिकाऱ्यांनी याचिकादाराचेर परवाने बगर काम सुरू दवरला. उबी केल्ली कांय बांदकामां मोडून उडोवपाचोय आदेश दिला. देखून उच्च न्यायालयात वचचे पडले. गोंय पंचायत राज्य अधिनियम 1994च्या कायद्या प्रमाण मान्यताय वा परवानो दिनासतना दुसऱ्या रेल्वे मार्गाचेर विकास काम हातात घेतला. All sick and all, we cannot travel also. This because of this railway. And sometimes a train move very fast and wagons are many, so we have to wait very long time this side. We cannot take our vehicles. Still too much trouble for us. Already when we sleep and sit, there is vibration inside. Even now utensils fall. So much vibration is there. So we don't want this double tracking. We are against all the people, and we cannot build so much a big house, so much expense we have done. I don't have husband. My son is not well. He got a heart problem. We want we have petitioned the High Court to intervene in the matter and bring some sense into the central government agencies. The landowners only permitted the railway authorities at that time to lay the track. So technically, the land on both sides, including the land on which the track has been laid, does not belong to the railways, it belongs to the original landowners. Railway is one authority and Panchayat is another authority. For any developmental work that is going to take up in the village, like they have to take the permission from the local authority. So they have completely violated the rules. They haven't taken any permissions from us. That is the reason why all the villages got together and we have objected to it. Land doesn't belongs to railway. So हे आता possibly acquire करपा सोदताय without taking any permission from the local authority. It is illegal. So तेजेर आता बरें एक इशू घेतला पंचायतान. ग्रामसभा लोकांन हो इशू रेज केला आनी तेणी फर्स्ट पंचायत म्हाका दिसता वेलसाम पंचायत who has filed a honorable writ petition in the Honorable High Court. And for this, I am very happy that Mr. Max, who is one of the Valsam, boro badkar and knowledgeable munis, तो आपल्याचे कांय चिंत नासतना this age also, तो इतलो फास्ट भोवन हो मूव तेणें आमच्या वेलसांत दाखयला. Dangerous this coal transportation is, and we just saw the wagons going with partially covered, or they are not just some tarpaulin and which is stone totally. Most of the time we have all, just last week there were some people collecting, and then they are collecting the coal from the tracks, and they came next to my site. There's a mango tree, they are stoning over there. So it's a nuisance for us totally. You never know when these people will come and rob our houses if nobody is around. And for our health wise, we can see the trees, we can see the leaves, they're all having pittings of black. And our fruits, our coconuts, everything is affected by this because the coal that is falling, it goes down with the water, rain, and it's affecting our livelihoods and our health. GOA365 खातीर हिरू महाले. युक्रेनात अडकून पडलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांक थाकाय मेळपाक लागल्या. गोंयचो आनीक एक विद्यार्थी मायभुयेंत पावलो. मिहीर देशपांडे शुक्रारा दनपरा युक्रेनांतल्यान गोंयां येयलो. विमानतळाचेर तेंचें दर्शन जातकच घरच्यांच्या दोळ्यांत खोशयेचो पावस दाटलो. युक्रेनात अडकलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांक केंद्र सरकारान ऑपरेशन गंगा अंतर्गत झुजाबुयेंतल्यान भायर काडले. युक्रेनात सुमार 20,000 भारतीय नागरीक अडकून पडल्यात. ताजे मदले 18,000 जाण विद्यार्थी. देशपांडे सत गोंयांतल्या 2 विद्यार्थ्यांक आयज मायभुयेचें दर्शन घडलें. देशपांडे पावलो जाल्यार दुसरा विद्यार्थी जोलेफा गोम्स बेगीनच पाव येता. प्रवास झाला का कसा पण इंडियन गव्हर्नमेंटने खूप मदत केली.
जेव्हा बॉर्डर क्रॉस केलं त्याच्यानंतर. आणि बाकी मेन प्रॉब्लेम तर बॉर्डर क्रॉस करताना होता आणि तिथून येताना होता. बाकी आणि आता छान वाटतं इथे. आणि तिथली परिस्थिती आणि इथं आता कसं काय वाटलं तुला? इथं खूप शांत वाटतंय, खूप रिलीव्ड वाटतंय आणि सगळी आपली माणसं बघून खूप छान वाटतं. आणि तुझे मित्र वगैरे? माझे मित्र सगळे आले आणि ते आपापल्या घरी जातात आज संध्याकाळपर्यंत. आई बाबांना बघून कसं काय वाटलं आता? खूप छान वाटतं. कारण बरेच दिवस तो अडकून होता तिथे आणि ती बॉर्डर रुमारीची क्रॉस करेपर्यंत आमच्या जीवात जीवन होता. कधी काही होऊ शकतं, पण आज तो त्यांनी रुमानिया क्रॉस केला आणि भारत सरकार आणि गोवा गव्हर्नमेंटच्या आम्हाला खूप मदत केली याच्यामध्ये आणि तो त्यांच्यामुळे सुखरूप आला. काल गोवा सदनामध्ये त्याला खूप त्यांनी व्यवस्थित त्याचं वेलकम करून त्याला घेऊन आले आणि आज विमानात बसून देण्यापर्यंत त्यांनी पूर्ण सहकार्य केलं. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. एका तेंपार भारताची वळख विश्व गुरू म्हण आसली. भारताचेर कितलीशींच आक्रमणां जालीं पूण भारतीयांनी प्रति आक्रमणांनी जाप दिली ना. आमी मानतात ते सर्वजन सुख भवंतुचें तत्वज्ञान. वसुधैव कुटुंबकम हे आमचें ब्रीद वाक्य. शांतिकाय आमचो गौरव. भारताची प्रतिमा तिगोवन दवरुया. भारताचो उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडून उलो मारला. उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडूच्या हस्तुकी शुक्रारा दोनापावलच्या राजभवनातल्या दरबार हॉलाचे उक्तावण जाले. आझादी का अमृत महोत्सवात गोंयकारांनी मोठ्या संख्येन वांटेकार जावपाचो उलो उपराष्ट्रपतीन मारलो. which was called as Vishwaguru once upon a time, with all its resources, we never attacked any country because we don't believe in colonialism. We don't believe in expansionism. We believe in Sarve Jana Sukhino Bhavantu. Vasudhaiva Kutumbakam. Share and care is the core of our philosophy. So everybody, they should remember this. And this should be practiced. We are seeing what is happening around the globe. These expansionist areas and the tensions created thereby and the conflicts that are occurring and misery happening to the people of that region. We should all really commit ourselves towards universal peace because peace is the prerequisite for progress. If you have tension, you cannot pay attention. That has to be understood moving on all. Request you all to participate in Azadi Ka Amrit Mahotsav, which is being organized by the government in various places to build a momentum for Atmanirbhar Bharat. सुवाळ्याक राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय, डॉक्टर प्रमोद सावंत, श्रीपाद नाईक, दिगंबर कामत आणि हेर विविध पक्षाचे फुडारी हजर असले. उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू हाणें रिमोटाच्या आदारान दरबार ह्या मुखेल हॉलाचे उक्तावण केले. कांय मानेस्तांचे सत्कारय जाले. भाजपा, काँग्रेस, मोगोपाच्या फुडाऱ्यांनी सुवाळ्याक हजेरी लायली. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. सरकारान खाजगीकरणाचो अच्छेव मांडला. पणजी बेती दरम्यानच्या पणजे वटेनच्या फेरी रॅम्पाचें खाजगीकरण चल्लां. धक्याची रुनाय उणावत चल्ल्या. खाजगीकरणाच्या नांवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचें स्वच्छ भारत मिशन भाजपाचेंच राज्य सरकार काबार करपाक लागला. काँग्रेसीचो पणजेचो उमेदवार एल्विस गोमसाचो हो आरोप. पणजीचो हो फेरी धोको खूप महत्वाचो. विविध एजन्सीच्या सेवा खातीर तो उपेगाक येता. देखीक महानगरपालिका, कॅप्टन ऑफ पोर्ट डिपार्टमेंट, कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी, पुलीस, मरीन पुलीस, फायर सर्व्हिस, ॲम्ब्युलन्स सर्व्हिस थंय मॅजेस्टिकान कावंटर बांदला. ताका लागून कांय सुवातय आडयल्या.
एमर्जन्सी वापरा खातीर वा रेस्क्यूच्या वेळार त्रास जातलो असो भंय पणजेचो काँग्रेसीचो उमेदवार एल्विस गोमसान उक्तायला. कालवी कारोणा जाल्ल्या फेरी धोक्यावयल्या अपघाताची ताणें याद करून दिली. स्ट्रक्चर ते सांगता की हे गव्हर्मेंटान कजिनोक दिला. आता कजिनोक दिवन हे फेरी रॅम्पूय कजिनोक दिवपाची आज जर परिस्थिती येयली जाल्यार म्हाका फुडार तर बरो लागना. तुमकां खबर आसतली कालवी करोना फेरी एक ट्रेजेडी जाल्ली तेन्ना आमची गोंयची भुरगीं मेल्लीं. एक बस देंवल्ली अशी रॅम्पान आनी थंय रेस्क्यू करपाक अवघड जाल्लें कित्याक ते फेरी रॅम्प चड उशीर आसले. आता हे एक स्ट्रॅटेजिकली एक इतलें बरें वायड हे फेरी रॅम्प बांदिल्लें ते कितें तरी कारण आसलें तेजे फाटल्यान. पूण पळोवपाक गेले जाल्यार हे आतां फेरी रॅम्पूय ताणें तें प्रायवेटायज केलें, भलत्याकूच दिल्लें आहा. फाल्यां जर कितें रेस्क्यू करपाचें जाल्यार हांगा कसो जातलो म्हाका खबर ना. जॉन बाबांनी हांव कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान सहज म्हणून एक चवकशी करपाक गेल्ले जाल्यार कॅप्टन सांगता की हें सरकारान दिलां म्हणटा, गव्हर्मेंटान दिलां म्हणटा तो. सो गव्हर्मेंटाक असो अधिकार खंयच्या कायद्यान दिला तें आमकां खबर ना, तें पळोवचें पडटलें. म्हाका चड करून बेती जे वयता फेरींतल्यान क्रॉस करून तांकांय सांगपाक जाय की बाबा तुमी तुमच्या दोळ्या मुखार हें जाता. ही फेरी रॅम्प जो आसा तो सगळ्या लोकांक भेटयल्लो आहा, सगळ्या लोकांच्या युजाक दिल्लो आहा. जाल्यार हे अशें प्रायवेटायज करून हे फुडें कितें करूंक सोदता हाचेर खोलायन चवकशी करची पडटली. हो ट्रेंड पळोवपाक मेळ्ळो जाल्यार ज्यो जेटीज पळय ते जेटीज जावं, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स ऑफीस जावं, फिशरीज ऑफीस जावं, मागीर आतां फुडें येता हांगा शेवटी फेरी रॅम्प सुद्दां जे बांदून दवरलेले ते सगळे प्रायवेटाच्या हातान पडत आसा. सो सरकार आतां एक बिल्डिंगूय बांदता थंय तो डॉक्टर जिओ बी सगळे ते एकठांय जावन कंप्लेन घालता ती आतां उदकान बिल्डींग बांदता. ती फाल्यां कोणा कडेन उरतली कित्याक एवरीथींग आतां ते पार्किंग लॉट सुद्दां थंय पळय सांता मोनिका जेटी कडेन आहा तोय सुद्दां प्रायवेटायज करून उडयल्लो. सो हळू पळोवपाक गेल्यार सरकाराच्या पयशांनी म्हणजे टॅक्स पेयराच्या पयशांनी जे कितें बांदता तें सगळें प्रायवेट लोकांच्या हातान घालपाची सरकारान खूब तयारी केली आनी लाटलें बी सगळें. गोंयचे एसेट सगळे लाटीत आसा हो सरकार आनी हाचेर कोणूच उलयना. मजेची गजाल म्हटल्यार धक्यावयली आदली टॉयलेट खाजगीकरणाच्या नांवान कशी बंद जाली आनी आतां थंय वचपाक वाट दवरूंक ना हे थंय काम करपी एका कामगारानच दाखोवन दिलें. आयकात ताका. इधर काम करता था जी हम इधर एक टॉयलेट आपका कॉन्ट्रैक्ट में था पहले? नहीं, वो मेरा पत्राम का है तो हमको इसमें उन्होंने काम दिए थे तो हम काम करते थे. तो अभी कितना महीने से बने? सर अभी ये 2 महीने से बंद हुए. 2 महीने पब्लिक नहीं आता इधर? नहीं सर, देख रहे गेट किधर है सर आने जाने का? रास्ता नहीं नहीं है सर. सामने से था सर, एक गार्डन था तो आगे से आता था लोग, लेकिन अभी बंद हो गया. दोनों साइड में बंद किया? हाँ, उधर से भी बंद हो गया. उधर से सामने तो फ्रंट था ना सर, तो वही फ्रंट बंद हो गया, पब्लिक को पता नहीं चला. हाँ, वो सर के पास है वो. कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड है, लेकिन सर वो बंद हो गया है सिर्फ इसके एक काम से. ये इसका किसका बोला? ये सर मजिस्ट्रिक का काउंटर शायद बन रहा है. काउंटर बन रहा है. ये भी आपका लाइन था पहला? हाँ, ये लाइन एक मोटर का था इधर से, ऐसा टंकी था उधर पानी का, उधर टंकी, वो भी अंदर में कब्जा हो गया. और टंकी आपको था पानी का? जी. तो वो भी मैजिस्ट्रेट वाला उसके अंदर चला गया. मैजिस्ट्रेट ये वाला टंकी था इधर? हाँ, ये टंकी एक पानी का, एक पतला वाला सर पाइप जो है ना वो पानी का है, और बड़ा वाला था ना वो सीवेज का था. जब वो भर जाता था ना तो मोटर चला के हम लोग उसमें छोड़ देते. अच्छा, वो टैंकर आता था लेकिन? नहीं, वो उसका लाइन था ना सर सीवेज का. फेरयेच्या ह्या रॅम्पा भायर सरकारान उदरगतीच्या नांवान आनीकय काय गजालीचे खाजगीकरण चलयल्या. टॅक्स भरप्यांचो पयसो सरकार अशे तरेन लोकांक कळनासतना खाजगीकरणाचेर बकीक घालता. पणजेच्या फेरी रॅम्पाचेर बांदकाम करून टॉयलेट कशी बंद उडयल्या तेवूय पुराव्या सयत ताणें दाखोवन दिले. This is a toilet, this is a public toilet. This is there for the last more than 10 years. हिंगा public utility म्हणून आहा. Now this advertisement पळय आहा येदो व्हडलो ही सायनीज, this is incidental. मेन म्हणटा ते कितें? मेन म्हणटा ते पब्लिकाक टॉयलेट फॅसिलिटी. ताच्या फाटल्यान आतां एंट्रन्स आहा. आतां ही एंट्रन्स कशी ब्लॉक केल्या ती तुका हांव दाखयता. यो पळय ही आतां पब्लीक टॉयलेटाची एंट्रन्स. आनी एंट्रन्स दवरूंक ना आतां. एंट्रन्स काबार म्हणजे टॉयलेटूय काबार. हे भारतीय जनता पार्टी गव्हर्मेंटाचे स्वच्छ भारत मिशन पळय आहलें तेंय काबार. स्वच्छ भारत मिशन प्रायम मिनिस्टर मोदीन लॉन्च केल्लें हें हांगा काबार केलें पळय हांगा. सही भाई जी
बंद हो गया। इधर ही हम काम करते थे। हाँ फिर तो इसकी वजह से गेट बंद हो गया तो सर बंद हो गया। ये खड़ा होने के बाद जी, इसकी वजह से बंद कर रहे हैं। गोवा 365 खातीर पणजे सावन विलियम रॉड्रिक्स. भारतात नव्या कोविड दुयेंतींचो आंकडो 6396 जाला, जाल्यार फाटल्या 24 वरांत 201 जाणांक मरण येयलां. दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट देऊन 0.69% जाला, जाल्यार गोंयांत 24 वरांत कोरोनाचे 19 नवे दुयेंती सापडल्यात. एकल्याक मरण येयलां. पॉझिटिव्हिटी रेट 1% पावला. पळयात. भारतांत फाटल्या एका म्हयन्या सावन कोविड केशींनी उणाव जाल्लो पळोवपाक मेळटा, जाल्यार फाटल्या 25 दिसां सावन सेगीत कोविडाचो आंकडो 1 लाखा सकयल नोंद जाला, जाल्यार पॉझिटिव्हिटी रेटूय 1% सकयल आसा. फाटल्या 24 वरांत 6396 नवे दुयेंती, 24 वरांत 201 मरणांची नोंद. राष्ट्रीय पॉझिटिव्हिटी रेट देऊन पावलो 0.69%. 178.29 कोटी वॅक्सिनेशन. जाल्यार गोंयांतय आतां कोरोनाचो आंकडो कमी जाला. गोंयांत दिसपट्ट्यो 20 ते 30 कोविड केशी पळोवपाक मेळटा. मतमोजणेक 8 दीस उरल्यात, जाल्यार कोरोनाची स्थिती आतां बरीच नियंत्रणांत आयिल्ली पळोवपाक मेळटा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. विर्डी केरीच्या नाट्य मंडळान मधुसूदन कालेलकराचें ही श्रींची इच्छा हे पेशव्यांच्या काळातले नाटक सादर करून प्रेक्षकांक धादोसकाय मिळवून दिली. शास्त्रशुद्ध नाट्यतंत्राचो आदार घेत शिस्तीत सादर केल्ल्या ह्या नाटकाक प्रेक्षकांचो उपट प्रतिसाद मेळ्ळो. सिंधुदुर्गांतल्या विर्डी केरीच्या सातेरी देवस्थानाच्या शिखर कलश स्थापनेचो 6वो वर्सुकी दीस कोरोनाचे नेम पाळून व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या निमतान विविध सांस्कृतीक आनी धार्मीक कार्यावळी जाल्यो. दोडामार्ग विर्डीच्या गुणेस भुरग्यांचो कौतुक सुवाळोय जालो आनी त्या उपरांत ज्येश्ठ रंगकर्मी चंद्रकांत गांवसान दिग्दर्शीत केल्लें ही श्रींची इच्छा हें नाटक विर्डीच्या कलाकारांनी भोव सुंदरतायेन आनी प्रभावीपणान सादर केलें. पळोवया तातूंतले कांय देखावे. पताच्या पराभवाचा बदला, विश्वास दादा आणि भाऊ काकांच्या मृत्यूचा बदला आम्ही मनोमन निश्चय केला. हात जोडले आणि म्हणालो, नानासाहेब आपण निश्चिंत असा. पान पताच्या पराभवाचा, विश्वास दादा आणि भाऊ काकांच्या मृत्यूचा बदला घेतला नाही तर पेशव्यांचं नाव लावणार नाही. त्यासाठी जे सोसायचं ते सोसू, सारी हयात बेचू, पण या दिल्या शब्दाला माघारी फिरणार नाही, माघारी फिरणार नाही, माघारी फिरणार नाही. आवळा पिढाला शिवला, आमचं मन भरून आलं. श्रीमंत पूज्य नानासाहेब पेशव्यांना दिलेल्या त्या शब्दाला आपल्याबरोबर आम्ही देखील तेवढेच बांधील आहोत. आपण हिंमत हारू नये. आपण फक्त आज्ञा करा. तुमच्या आज्ञेसरशी ही लेखणी बाजूला सारून तुमच्या समवेत रणसंग्रामात उडी घेतली नाही तर नावच सांगणार नाही फडणीसाच्या अवलादीचं. आपल्यासारखे असे जीवाची बाजी लावणारे सवंगडी आमच्याशी आहेत हे जेव्हा आम्हाला कळतं तेव्हा आमची हिंमत वाढते. प्रणाम. मरणाला सोडलेल्या जाती सर्वांवर बांधल्या जातील असा विश्वास आहे आम्हाला. येतो रमण, येतो. श्री श्री गोवा 365 खातीर विर्डी केरयेच्यान जवाहर बर्वी. मतां मेजपाच्या वेळार घाम फुटलेल्यांक थंडसाण हाडपा खातीर पावस हजेरी लावपाक शकता. 8 मार्चाक गोंयांत कांय कडेन पावसाचो हलकोसो शिवर जातलो, कांय कडेन तो गडगड घालत रकतलो. हवामान खात्याचो अदमास. 2 दीस पावस रकतलो. राजकारण्या बरोबर मतदारांच्यो गरम जाल्ल्यो तकल्यो ओल्यो दवरपाचें काम हो पावस करपाक शकता. तो मेरेन मात हवामान सुकेंच उरतलें. आयज चडावत आनी उणें तापमान 35 डिग्री सेल्सियस आनी 22 डिग्री सेल्सियसाच्या लागसार रावूं येता. फुडल्या 3 दिसांत 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसान उणाव तयार जावचे आदीं फुडले 2 दीस चडावत तापमान थीर उरूं येता. हवामान बदलाची नुस्तेमारी करप्यांक कसलीच खाशेली शिटकावणी ना. 8 तारखेक पावस पडपाची शक्यताय.
पिकां, गोरवां आनी कोंबड्यांक राखण दिवपा खातीर उपाय काडचो अशें शेतकारांक सल्लो. 48 वरां उपरांत चडावत तापमानान 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसान उणाव. उण्या तापमानान बदल ना. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 35 आनी 22 डिग्री सेल्सियस. 4, 5, 6 आनी 7 तारखेक सुकें वातावरण. आयज मळब नितळ. फांतोडच्या वेळार कांय कडेन दव आनी धुकें. नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी ना. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. घेवया जतनाय, मेळुया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज. गोवा 365 मोग आसचो.